होती, पण तरी असताना बाब दिगंबर कामतीने 2 दीस पयलीं जेन्ना फोन केलो की अशें आसा जाता कडेन कानाल जो आसा पळय किंवा नाला जो आसा तो रिपेर करपाक जाय आशिल्लो. हांवें नॉर्मली हांव केन्ना कोणा ना म्हणना, त्यामुळे हांवें म्हटलें येता अशें म्हटलें. आनी येवपाचो दुसरो उद्देश आसा तो म्हटल्यार कितें अजून कितें कामां असल्यार ती पळोवपाक मेळटा. आनी दुसरें म्हटल्यार आमी खंयचें काम करतात तेंय काम लक्षांत येता. आनी त्या नुसार ह्या नाल्याचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखार 15 दिसां भितर सुरू जातलें. कॉन्ट्रॅक्टर जो आमचो आसा पळय न्ही कॉन्ट्रॅक्टर आस्को म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आयला तो कॉन्ट्रॅक्टर हें काम सुरू करतलो. एक आमी फाटल्या 2-2.5 वर्सां करीत आयला तें म्हटल्यार अशें ज्या जाग्यार खंय अशें फ्लडींग जाता ते मागीर मडगांव आसूं म्हापसा आसूं किंवा आमचे पणजे आसूं ज्या जाग्यार फ्लडींग जाता पळय न्ही थंय WRDन आपले पद्दतीन जे कितें उपाय करपाक जाता ते उपाय केले वतात. फॉर एक्झाम्पल पणजे सारकेल्या नेविगेशन म्हणटा पळय न्ही थंय सारकें फ्लडींग जाता. आतां फाटल्या गेल्या वर्सा पावसाचे पासून थंय फ्लडींग ना, कारण थंय पंपिंग स्टेशन तयार केलें आनी त्यामुळे जें उदक जें आसा पळय न्ही तें थंय क्रीक आहा पळय न्ही कदंबा बस स्टँडाचेर ते क्रिका उदक अशे पद्दतीन ज्या जाग्यार नाला आमकां दुरुस्त करपाक जाय. दुसरी मात एक म्हजी विनंती सगळ्याकच विशेष करून मडगांवकार फातोरकार हांकां की नाला भितर आमचे वेस्ट उदक वचपाक जाय ही आमी काळजी घेवपाक जाय. ही आमी काळजी घेवंकूच जाय. ऑफकोर्स आतां WRDन आपलो कायदो थोडोसो बदललेलो आसा. जे पद्दतीन अशें वेस्ट वॉटर बी सोडटात किचनाचे नंतर आमचे बाथरुमाचे किंवा संडासाचे उदक बी सोडटा पळय न्ही तांकां पनिशमेंट दिवपा संबंधी कायदो केल्लो आसा. आनी ताची कार्यवाही मुखार सुरू जातली. पूण म्हणजे कशें आसता सार्वजनीक मन तशें आसपाक जाय, म्हणजे पब्लिकाचें मन तशें आसपाक जाय की आमी बाबा हें घाण उदक व्हाळा भितर जरी सोडचें नाशिल्लें. आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय गोंया भितर जितलो पावस पडटा ताचो आमी पुराय वापर करप आनी वापर करता आसतना हे आमचे नाला जे आसा पळय व्हाळ वगैरे आमी जे म्हणटात ते आमी बरें सांबाळपाक जाय. म्हजे हेजे प्रमाणे हांव मानता की दीज आर द आर्टरीज. जशे आमच्या शरिरा भितर जशे आर्टरीज आसात तशे एखाद्या शहरांत एखाद्या गांवांत जितले व्हाळ आसात पळय न्ही 3, 4, 5, 6 व्हाळ आसा पळय ते सगळीं सांबाळपाक जाय. जेणे करून आमकां फ्लडींग वगैरे भाग जो आसा तो जावचो. आज बाब दिगंबर कामतीन हांगसर येवपाची संदी दिली.